रामायणात कसं येता विभीषण कसं करत रामाला वचनू आत्मरे देवा विभीषण आईलोची पैन रामाक साष्टांग नमस्कार घालता आणि त्याला खांद्या वेले शालच पळे ते रामाला पाया म्हणत घालता आणि खा तू शरण आयला देवा म्हणून सांगता त्यान राम ताका अडना उठ म्हणून उठकार येता अशी विभीषण रामाक पाय पडून थंय राबता त्याच्या वर्षी त्याला अनुचर लोक बी राबतात राम सुग्रीवा सांगता तुगले हे सैन्यात लोटला का बशा सांग म्हण आणि लक्ष्मणाला तोंड पळयता लक्ष्मणाक कळता आपल्याला अण्णा कसं सांगचे सा म्हण त्यान तो विभीषणा म्हणता तू रावणाला भाव म्हण कळय रामाला आश्रय मागून कोण येताच की तांकां राम केन्नाची अभय दिता तांजेला कोणी उरचे आता तू कसं बदल तुला अण्णा सोडायलो रामाला गे हे तू जरा सांगले बरे तशील मरे म्हणून सांगता त्यानं विभीषण म्हणता हांव मस्त संवत्सर पयन जन्म आयलो हा जन्म येतलो न्हू लंक सोण येव पुसून मेगेला अण्णा वर्षी का आशिल्लो मेगेला अण्णा अगदी व्हड तपस्वी मस्त बलशाली शक्तिवंत आणि प्रतापी ताणे तपश्चर्याना ब्रह्माक आणि ईश्वराक खुश करून तांगेले वर घेतला जाल्यार ऐशोआरामाचे जीवन करच्या लागलो तो आणि ताच्यान ताच्या आंगान दुष्ट प्रवृत्तीशी येवच्या लागली आणि अनाचार करच्या लागलो तो ताच्यान ताका मस्त शाप बी आयले आता सीतापार करून येनो तागेल्या गुणान तो धर्मद्रोही जालो ताका भाऊ आणि म्हाका अण्ण म्हणून एकलो कुंभकर्ण बी आसा तो अगदीची शक्तिमान जाल्यार कायम निधन उरतो असे आम्ही 3 लोक दारले चढव आणि एक शिरपनका म्हणले मगेला अक्का असे आम्ही 4 लोक आमगेला आंबापा अक्का चढव आम्ही सानसतना आमगेला आम्मान आमकां तपश्चर्या करून येनो ब्रह्मा प्रसन्न करून यायचे म्हणून सांगले म्हणून आम्ही 3 लोक भाव करून रान्ना गेले तपश्चर्या करच्याक तपश्चर्यान ब्रह्माक प्रसन्न करून घेतले ब्रह्म म्हाका प्रसन्न जाले त्याने विचारलेलो चरडा तू कसं जाय विचार हांव दीत तुका हांव ताका म्हळें म्हाका सर्वावस्थेंत हांव दैवभक्ती म्हणली ही मेगेल्यान तुरका आनी कसन्नाक म्हळें हांवें तेन्ना ब्रह्मा मस्त खुशी जावन तो म्हणालो चरडा आज पर्यंत कोणी असल वर विचारील ना अशें विचारलें तूं एकलोची ताकाची तू विचारना जाल्यार की हांव तुका चिरंजीवी जावन उर म्हणून आशिर्वाद दिता आनीक आपत्कालान तू ब्रह्मास्त्र तुगेलें रक्षण करो म्हणून ताणें जावन म्हाका 2 वर दिले तेन्नाच्यान देवा बद्दल म्हाका दैवभक्ती सुरजेली तशें आमी 3 लोक करून येनो लंकेक परत आयले म्हगेलो अण्ण राय जालो म्हगेलो अनेक अण्ण कुंभकर्ण निधन उरता आशिल्लो तशें न्हू हांव म्हगेलो अण्णा बरें शिकची ताका मदत करताची उरलो थंय थोडे दिवसान म्हगेलो अण्णा दिग्विजय म्हणून येनो सैन्य घेवन भायर सरलो आई दिग्विजय म्हणजे कसं नाही दिग्विजय म्हळ्यार मरे देवा ओट्टो लोक आनी जिंकूंक येताच पळय ताका दिग्विजय म्हणटाच तो लंकाधीश्वर म्हणून घेतलेलो आनी नंतर थोडे दिवसान म्हाका लंकेचे राज्य पळोवंक घे म्हणून सांगून तो सैन्य घेवन गेलो दिग्विजय म्हणून लोक जिंकच्या म्हणून गेलो व्हड शक्तिमान आनीक युद्ध प्रतापी तो तागेले गे ईश्वरान दिले चंद्रास म्हणलं खडगो बी आसा ते घेवन ताणें युद्धार राबलो बा तो कोणी ताका जिंकच्या शकनाची तितलो तो एक बलशाली 2 लोकां वचून तो जिंकून आयलो खरें जाल्यार ताजी भरशिकाची तो विलासी बी जालो बायलाले छंदशे लागले ताका तागेले ते गुणान मस्त लोकां ताणें त्रास दिल्लो आसा बायल लोकांक मस्त लोकां ताणें हाडून तागेले अंतपुरांत बी दवरून घेतलो आसा ते तागेले गुण पळोवन घेवन हांव ताजो विरोध केलो आनी हांव कसो सांगला बा तेन्ना हांसून काण उडयत आशिल्लो कांय ना रे तशें कांय ना म्हणून म्हणत आशिल्लो तागेले ही प्रवृत्ती खंय पसून आयली की म्हळ्यार सीता मातेक चोर हाडप पसून गेले आनी ती चोर हाडच बी आमकां कोणाक गोत नाशिल्ले चोर हाडले सुमार दिसा नंतर आमकां कळ्ळें म्हाका बी कशें कळ्ळें मागीर बायलेली गुरताची विश्वासू एक राक्षसिणी ते अशोकवनात सीतेले रक्षण करचें आसा तिगेले निमित्तान आमकां कळ्ळें रावणाल बायलीक मंडोदरीक बी कळ्ळें
ती तर अगदी साध्वी आणि पतिव्रत तिने मी मस्त घवा बुद्धिवाद सांगले सीतेक सोड यो म्हणून जर तो कोणाला ऐकल ना केन हो आमगेल हनुमंतू लंकेन ते येऊन ताणं वनभंग करून एक गवजी शिकेल नव्हे ते नಮಗೆ लंका तुला टू लोकांक कळले की रावणा सीतेक उकळ हाडल्या म्हणून हाणे कर नसले हे केलं काम अगदीची मर्याद जाता हाणे हे केलं काम येऊ म्हणून लोक चर्च करच्या लागले जे तागेले तर संदेर कोणाक ना आता तुमगेले हे सैन्य हांगायल्या म्हणून ताका कळलंय कळच्या का ताण कसं केलं की म्हणाली टू लोकांक आपण घेऊन एक मिटिंग शिकेले ते मिटिंगात ताणे आम्ही तो रामाला विरुद्ध युद्ध करका तागे सैन्य आयल्या राम आयला म्हणून म्हणालता लोक ताक जाहीर तसे उरलेले सुमार लोक त्याला हा ताक म्हणाय आम्ही कसं लाग बाबा युद्ध करचे तर राम कसं लायला हांगा ते एवढा विचार कर का त्याला बायली खाळ्या म्हणून घेऊन तो आयला नाही बायली सोडून घ्यायच्या कसं चूक ना गेली त्याला बायल तू ताक परत दे म्हणता हा मस्त ना म्हणे समजून सांगलंय ज्याला तो कसं नाही ऐकूचे आणतो ना परिस्थिती तो उलटा तो मका एक ना म्हणे टिंगल शे करून घेणं तूच मी लंक सोडवायच्या म्हणून घेणं मका एक निकृष्ट करून उलयला तो हाकडे मस्त विचार करून घेणं हो मगेल अण्णा केन्ना सुधारना म्हणून मगेल जिवाक केन्ना खात्री येईल की त्यानं हा तो लंके सोडून घेऊन हांगायलो ताणे तागेले स्वार्थान करसे कामान तू हे युद्ध येता हे युद्धांत मगेले एक मातृभूमीचे ऋण तिरसोव्या म्हणून युद्ध केल्या बी हांव काय मरना कित्याक म्हाका ब्रह्माल वर तशें आसा चिरंजीवी म्हणून घेणं तपश्चर्या करच्याक रान नावाच्या म्हणून विचार केला हांवें तपश्चर्या करचे कसल्याक आमी देवा प्रसन्न करून घेवच्याक श्रीराम प्रभू बद्दल ताका खबर उठ ऐकून घेणं तोच महाविष्णू अवतारू म्हणून घेणं मगेल जिवाक कळून गेले हांव तेन्ना येद्रा साक्षात देव आसतना रान नांवच्यान तपश्चर्या करचे कसल्याक म्हण हा ते देवालेच एक पाया म्हणान तुऱ्या ताका सेव करून घेणं म्हणून घेवन हांगायला ही इतली मगेल काणी म्हण सांगता तशीच राम म्हणता कोण आमी कोणाक कसं दिले बा ते परतून आमकां येता तशी आता तू म्हाका शरण आयला नव्हे हांव तुका आयच्या नची तुगेले ते लंकेचे राजपट हांव तुका दिता रावणा नंतर तूच थंय राय जावन उरका आनी तुका आत्तां हांव लंकाधीश्वर म्हणून घोशण करता म्हणून सांगता तितले घट भितरी लक्ष्मणाचें उदक हांडीत हाडनाले तो ते उदकान विभीषणाक अभिषेक कर म्हणून घेणं लक्ष्मणाक सन्नाव करता विभीषण ताका एक शिलेचेर बसकारता विभीषणाक आनी लक्ष्मण ताका ते उदकान अभिषेक करता आनी रामो तागेले माथ्यार हात धरून आयच्यान तूं लंकाधीश्वर म्हणून घेवन ताका आशिर्वाद दिता तशीच जमील लोक लंकेचे धर्मसिंहासनाक जय जय म्हण व्हडान जय जयकार करताच विभीषणाक कसं करता म्हणून कळना विभीषण उठान रपता आनीक म्हणटा हांव रामाल शरण म्हण आयलो जाल्यार ते मगेल देवान म्हाका धर्माचे पालन करचे आनी धर्मा रक्षण करचे एक जबाबदारी दिली हांव मगेले सर्व शक्ती उपयोग करून घेवन ताजे जबाबदारी निभाव तशें जावं म्हण हांव तुमगेले येद्राक सांगता म्हणून रामाल पांय धरून घेवन पांय पडटा तशी राम ताका उटकार शेता आनी समाधान करता काय भिव नाका उट्ट बरें जाता म्हूण ताका आशिर्वाद दिता ते तशी उठलोक एवने खुशी ना उरताच तशी विभीषणान तांगे बरशी वागची पळोवन थंय आशिल्लो लोकांक भारी खुशी येता हो बरो मनुष्य आमी मागीर हागे बदल अनमान सो केल्लो मागशी म्हूण तांकां दिसता उठलो खुशी ना प्रितीन उरताय तशें आतां रामाक अशें दिसता आपण समुद्र दांटून वच पयलें हांगा एक ईश्वराले पूज करका लिंग प्रतिष्ठापन करून म्हूण अशें दिसता का म्हणून तो हनुमंत आपयता हनुमंत म्हळ्यार कशी अगदीची बलशाली वज्रकाय तो ताका बल अंत कोणाकच सोलसूचे जायना राम म्हणत ताका तूं काशी वचून घेवन ईश्वराले एक दिव्य लिंग घेवन घेवन थंयच्यान आमी हांगा लिंग प्रतिष्ठापन करा ईश्वराले आनी पूज करा म्हणून सांगता हनुमंत खुशी वता थंय वचून घेवन एक ईश्वराले फातराचे लिंग थंयच्यान तो घेवन येता एक तसाना बेशी वेळ येत ताणें म्हण हांगा राम कसो करता ताणें एक मूर्त काडून उरता ते पूज करचे हनुमंतान येन आशिल्लें पळोवन घेवन राम थंय आशिल्ले ते रेवेनाचे एक ईश्वरालिंग तयार करता आनी पूज करता म्हणचे हनुमंत ते शिवलिंग घेवन थंय रामान पूजे बशिल्लें पळोवन हनुमंता भारी वायट दिसता अरे हांव मगेले
प्रभून सांगलं म्हणून थंय गेलो हाडच्याक जाल्यार हांव हांगा ते लिंग घेवन येवचे पयलीं हांगा पूज करची तयार केल्या म्हूण तशें बेजारान रपता. ते रामाक कळटा गेलें तोंड पळोवन. तेन्ना राम म्हणटा, अंजनेया तूं बेजार करनाक रे, आतां हांवें कोर गेल्या, तूं एक काम कर, हे लिंग काड तूं रेंवेचे आनी तूं हाडे लिंग हांगा दवर म्हणटा. तेन्ना हनुमंताक मनाक कसो दिसता, ना हे रेवे लिंग काडच्याक कितलो वेळ लागता म्हणून एक म्हणे ते लागात बेगीनशे गर्व सायत तेन्ना म्हण तो अगदी तेगेले बलान ते रेवेचे लिंग हालोवचे वता. कसं केल्यार तेगेले हालोवचे जायना. एक पण तो झरोन ते लिंग तांचे वचून न्हू, ते लिंग काय हालना, गंधमादन म्हणल्यार एक पर्वत उरता, थंय वचून तो एचर चुकून पडता. एचर येना पळय ताका मरी आसता जिवाक. देवा हा मनात कसले केलो, हांव अगदी बलशाली, म्हगेले जायनाशिल्लें काम खंयचें ना म्हणून जाल्यार म्हगेले ते रेवेचे लिंग सुद्दां हालोवचे ना म्हूण ताका मरी येता. आनी तो परत येता थंय येवन रामा पांय पडता. देवा म्हगेली चूक जाली, हांव म्हगेले बला बदल म्हाका बेगीनशे मनांत गर्व शायले, म्हगेले ते गर्व भंग जाले. आतां हांव हे हाडिल्लें ईश्वर लिंग कसं करचें, हे तर लिंग हालोवचें कशें ना, तुवें रेवेन केल्लें म्हणटा. तेन्ना राम हसता आनी म्हणटा, रे तांत कसं येलें, हे बी पूज करया, तूं हाडील बी करया आमी. हांव केल्ले रेवे लिंगाक रामेश्वर म्हूण दवरया आनी तूं हाडले लिंगाक हनुमंतेश्वर म्हूण दवरया. आनी फस्ट तुगेले ते लिंगाची पूज करया आमी, कडे हे लिंगा पूज करया. तुका समाधानपणी जालें हांव अशें म्हळें म्हणून. तेन्ना हनुमंत माथ्याला येता हं म्हण. हे रामान केले रेवेचे लिंगाचे जर म्हापशा ना ते हनुमंतान हाडले ईश्वरा लिंग दवरताय आनी पूज करताचे आनी ताका हनुमंतेश्वर म्हूण आपयताचे. आनी रामान केलेले ते रेतीचे लिंगाक रामेश्वर म्हूण आपयताचे आनी ताका बी पूज करताचे. आतां बी अशें आसा, कोणी जे रामेश्वराक गेले रे फस्ट ते हनुमंतान स्थापन केलेले हनुमंतेश्वराक पयलीं पूज करका, कडे रामेश्वरा पूज करका. हनुमंतात आनी वर बी दिल्लो उरता आनी प्रतिष्ठापन केले ते लिंगाक महत्व दिल्लो उरता रामान. म्हणटात नव्हे देवा पासून भक्त श्रेष्ठ म्हणून तशें. ताकाच आतां बी कोणी रामेश्वरा गेले रे फस्ट हनुमंतेश्वराले दर्शन घेवन रामेश्वराले दर्शन घेताच. हे रामेश्वर आता मस्त प्रसिद्ध देवस्थान म्हणून गेल्या. ते रामेश्वराचे अजून एक महत्व कसं की म्हणून सांगले रे, रामेश्वराच्या न रेंव घेऊन थोडी काशी वचका. काशी बी पवित्र स्थान नव्हे, थंचे गंगेची त्रिवेणी संगमान लेगी ती रेंव सोडका आणि थंच्यान तीर्थ हाडून रामेश्वराक अभिषेक करका. अशें केलें रे भूप्रदक्षिण केलें तितलें पुण्य आसा म्हण म्हणटाच. नावे काशीतुल्यान जर रामेश्वरा विचारले बा ते नेत तसं थंच्यान तीर्थ हाडून रामेश्वराक अभिषेक करका आणि हांगच्यान रेंव व्हरून काशीन सोडका. अशें केले निमित्तान बी भूप्रदक्षिण केलें तितलें पुण्य आसा. हे हांव म्हालगड लोकांले तोंडान आयकलेलें, अशी तू सांगया म्हणून दिसलें देवा म्हणून सांगता असा.